तिका आमचो हुस्को, तिका आमचे चुरचुरे दिसतात, तिका आमचे सगळे मोग आसा, तिका आमचे सगळे हुस्को आसा. आनी ह्याच हुस्क्यान भरून जायते फावटी ह्या संवसारांत तिचें दर्शनूय जाता. तर दुसरे सुवातेर सायबीण माय आमकां आपणा भाशेन हुस्क्यान भरलेली मनशां जावंक उलो मारता. आपणा भाशेन दुसऱ्यांचे हाल पळोवन दुसऱ्यां सरशीं दोयाळ जातात. हेच भाशेन आमकांय जावंक सायबीण माय उलो मारता. तर आयज आमी आमच्या जिवितांत नदर घालुया. आमी हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जाल्यांत काय आमकां दुसऱ्यांचे हाल आमकां दिसतात काय, दुसरीं दुखान पडटात, त्रासान पडटात तेन्ना सायबीण माय भाशेन आमकां दिसता काय. आनी तेन्नाच जरी आमकां दिसता जाल्यार तेन्नाच आमी देवाचो उपकार दुसऱ्यां सरशीं जातलीं. आनी तिसरी वस्त आयज सांगून हो शर्मा हांव सोंपयता ती म्हणल्यार शी बिकम्स युनिवर्सल मदर. सगल्यांची आवय ती, न्हय तुजी आनी म्हजी, सगल्यांची आवय, सगल्यांचो तिका हुस्को. जेन्ना जेजू कुर्सार वळवळटालो तिका आपल्या मोगाच्या शिसाच्या स्वादीन ताणें केली. आनी त्या दिसा जावन ती आमां सोमेस्तांची, न्हय फकत क्रिस्तांवांची पूण आख्ख्या संवसाराची, दर एका मनशाची ती आवय. आनी हे आवयक मोगाच्या भयणी भावांनो, जर आमकां आमचे संवसारी आवयक आमचो इतलो हुस्को जाल्यार ही आमचे सुर्गीचे आवयक आमचो कितलो हुस्को जावचो ना. हुस्क्यान भरून ती आमचे सरशीं देवाचो उपकार जाता. तर आयज तिसरे सुवातेर आमी हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जाल्यांत काय आनी दुसऱ्या सरशीं आमी आवय बापूय जाल्यांत काय, देवाचो उपकार आमी दुसऱ्या सरशीं फांकयला काय.